इतिहासाचें दुसरें पुस्तक. जोआश सदरेर चडटा आनी आथालिया मोडटा. चॅप्टर 23. सातव्या वर्सा जेहोयादान काळजी घेतली आनी शेंबरांच्या अधिकाऱ्यां लागीं कबलात केली. ते म्हणल्यार जेरोहामाचो पूत आजारिया, जेहोहानाचो पूत इश्माएल, ओदेदाचो पूत आजारिया, अदायाचो पूत मासेया आनी जिक्रीचो पूत एलिशाफात. ते आख्ख्या जुडांत गेले. जुडाच्या सगळ्या शारांतले लेवितांक आनी इस्रायल घराण्याच्या मुखेल्यांक एकठांय केले आनी जेरुसलेमांत आयले. आनी सगळे सोबेन सर्वेस्पराच्या घरांत राजा कडेन कबलात केली. जेहोयादान तांकां म्हणलें, दाविदाच्या पुतां विशीं सर्वेस्परान बासावणी केल्ल्या त्या प्रमाणे राजाचो पूत आतां राज चलयतलो. अशें तुमी करूंक जाय. सोनवारा दिसा सेवेक येतल्या याजकांनी आनी लेवितां मदलो एक तिसरो वांटो दारांची राखण करतलो. एक तिसरो वांटो राजमहालाची राखण करतलो. एक तिसरो वांटो बुन्यादीचे दारवंट्याशी पूण सगळो लोक सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणांत रावतलो. याजकांक आनी सेवा करतल्या लेवितांक भायर रावन सर्वेस्पराच्या घरांत कोणेच भितर सरचें न्हय. ते पवित्र देखून तांच्यान भितर सरूं येता. पूण पोरजेन सर्वेस्पराच्यो आज्ञा पाळूंक जाय. लेवितां मदल्या जण एकल्यान आपल्या हातांनी हातयारां घेवन राजा भोंवती आसूंक जाय. जो कोण मंदिरांत भितर सरता ताका मारून उडोवंक जाय. राजा भायर भितर सरतना ताची राखण करूंक जाय. याजक जेहोयादान आज्ञा दिल्ली त्या प्रमाणे सगळ्या लेवितांनी आनी जुडान केलें. आनी जण एकल्यान सोनवारा दिसा सेवेक येतल्या आनी सेवेचे मेकळे जालोल्या मनशांक हाडले. कित्याक जेहोयादा याजकान खंयच्याच पंगडाक भायर दवरूंक नासले. जेहोयादा याजकान शेंबरांच्या फुडाऱ्यांक दावीद राजान सर्वेस्पराच्या घरांत दवरलेले भाले, व्हडले आनी धाकटे धाल दिले. मंदिराचे उजवे आनी दावे वाटेन वेदी आनी मंदिरा मुखार तशेंच राजाचे सरभोंवती ताणें सगळ्या मनशांक उबे दवरले. जण एकल्याच्या हातांत आपआपलें हातयार आसलें. मागीर तांणी राजाच्या पुताक भायर हाडलो, माथ्यार मुकूट घातलो, समृद्धीची एक प्रती दिली आनी ताका राजा केलो. जेहोयादा आनी ताच्या पुतांनी ताका मागतोच तांणी बोबाट मारली, राजाक लांब आऊक. तेन्ना आताल्यान लोकांची बोबाट आयकली आनी हेवटेन तेवटेन धांवून राजाचो जय जयकार करता तें पळयलें. तेन्ना ती लोकांशी सर्वेस्पराच्या घरांत आयली. तेन्ना तिणें नदर मारली आनी राजा प्रवेशदाराशी आपल्या जाग्यार उबो आसा तो तिणें पळयलो. राजाशी अधिकारी आनी तुत्तुरी वाजोवपी आसले आनी देसांतलो सगळो लोक खुशाल जावन तुत्तुरी वाजयतालो आनी गावपी आपलीं वाजंत्रां घेवन वाखाणणेचीं गितां गावन फुडाकार दिताले. आताल्यान आपलीं आंगावलीं पिंजलीं आनी म्हणलें, देश घाट, देश घाट. फौजेचे देखरेख आसलोल्यांक शेंबरांच्या अधिकाऱ्यांक याजक जेहोयादान असो हुकूम दिलो, तिका हांगासरली भायर काडात आनी कोणूय तिचो पाटलाव करता तो तलवारीन मरतलो. कित्याक राजान अशें म्हणलें, तिका सर्वेस्पराच्या घरांत मारी नाकात. म्हणटच तांणी तिचेर हात घाले आनी ती राजाच्या घरा लागसार आसलोल्या घोड्यांच्या दारवंट्याशी पावतच तिका थंय मारून उडयली. जेहोयादाची सुदारणा. सर्वेस्पराची परजत जावंक जेहोयादान आपणा भितर पोरजे भितर आनी राजा भितर कबलात केली. सगळो लोक बालाच्या मंदिराशी गेलो आनी मंदीर मोडून उडयलें. ताच्या वेदींचो आनी मुर्त्यांचो चुरो केलो आनी वेदी मुखार बालाच्या याजका मातानाक मारून उडयलो. जेहोयादा याजकान सर्वेस्पराच्या घरा खातीर अधिकारी नेमलोले. हे अधिकारी लेवीचे कुलाचे याजक आसले.
हांकां दाविदान मोइजेसाचे समृती प्रमाणे सर्वेस्पराच्या घरांत ताका खुशालकायेन आनी गायन करून उलपायलोलीं बलिदानां भेटोवंक नेमलोलें. सर्वेस्पराच्या घरांत कितेंच मेळ्ळें भितर सरना जावंक ताणें ताच्या धारवंट्याशी राखणदार दवरलेले. उपरांत ताणें शेंबरांच्या अधिकाऱ्यांक, पदवेदारांक, पर्जेच्या मुखेल्यांक आनी गांवचे सगळे पर्जेक घेतली आनी सर्वेस्पराच्या घरांतलो राजाक सोकला हाडलो. उंचल्या दारवंट्यांतल्यान राजमहालांत भितर सरून तांणी राजाक राजकी सदरेर बसयलो. देशाची सगळी पर्जा खुशाल जाली. आताल्याक तलवारीन जिवेशी मारतोच आख्ख्या शारांत शांत वसली. देवाचें उतर हें